इनफ इज इनफ चळवळी खाला 30 मेक पणजेत महासभा. सभेंतल्यान मांडटले मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार मुखार आंदोलन खर करपाची निवृत्त न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलोची शिटकावणी. 30 तारखेर जो आसा गोवा स्टेटहूड डे, हो आमी आझाद मैदानार आमी एकठांय जातलेत आनी इश्यूज जे आसात न्ही, इम्पॉर्टंटली 2 इश्यू. एक, जे आमी बिल जे मांडले आनी सगळे पक्षाक दिल्ले आनी जे असेंब्लीक ओपोजिशन पक्षांनी मांडले आनी फोंडा बाय इलेक्शनाक लागून ती असेंब्ली प्रोरोग जाल्ली, ती असेंब्ली ताबडतोब रिअसेंबल जावची आनी हे बिल डिस्कस करचे. वी रिक्वेस्ट गोंयचे प्रेमी जे गोंया मोगी येता ते शेनवाराक 3:30 वरांचेर 3 PM एकठांय जात आनी तुमची ताकद दाखयात की तुमी कितले गोंयचे प्रेमी and that how you are going to fight for this Goa. हे मिटिंगेक आमी सगळे पक्षांक तेमच्या अध्यक्षांक आमी आपयतात आमच्या प्लॅटफॉर्मा यो म्हणून, उबे रावत म्हणून आनी आमचे हे 10 पॉयंट चार्टर जो आसा तेमकां तेंको दियात म्हणून.